हम प्लेस केल्ले ग्रामसभा की बा शेरल मिस्टेक आहा म्हणते सगळ्यांनी डिमांड केलो की तुमी रिबजेट करचे आनी नेक्स्ट ग्रामसभा फेस करचे. आणि अशें आयकना की जे बजेट तुमी आयज प्रेजेंट केल्लें ते तुमी बॉडी मिटिंगूय पास जावना. आतां बॉडी मिटिंग आमी पयलीं घालून आमी आतां ग्रामसभा घालून ते आमी बॉडी मिटिंग घालपाक लागले. सो हिंगा रिजेक्ट केलें तेणी आमी आतां बॉडी मिटिंग घातली आनी मागीर हाडले. आनी कितें इश्यू आहले आनी आशिल्ले म्हणटा तो आमचो एक मेन म्हणटा तो टावराचो इशू आशिल्लो. जे टावर जो आमगे मानोरा पुलिसांनी टावर घातलो मानोरा. सो मागीर जायते थिंगा ओपोज जालो लोकांचे सजेशन तुजो पयलो मुगलो कोण आसलो आनी म्हाका थिंगा टावर नाका म्हणून. सो टावर नाका म्हणल्यार हेज पर IT पॉल्युशनान थिंगा सगळ्याक टावर सगळ्यांक आमकां थिंगा टावर घातलो सायड कित्याक नियर बाय रेजिडेंट लोक रावता थिंगा आनी लोक थिंगा स्कूल आसा. सो आमी लोक थिंगा आमगेचे मानोरा लोक दिवपाचे लोक प्लेस आहा. सो ते एग्री आहा प्लेस दिवपाक आनी ते म्हणटा की तूं शिफ्ट कोच खंय आमी दिता प्लेस. आतां आमी राय पंचायतीन पासून एक पंचायतीन दितला प्लेस दिल्या आमकां घालपाक टावर आनी टावर घातलो आमी आनी ओपोज ना टावरा. इवन हांवें सूट फायल केली आतां कोर्टान थिंगा सांगलें की आमकां टावर ओपोज ना सायट ओपोज. हांवें सूट फायल केला आनी केस आतां हियरींग जातलें आनी लोकांनी डिमांड केला की थिंगा टावर नाका म्हणून. आनी थिंगे टावर हें सजेशन घेवन IT डिपार्टमेंटा आनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आनी प्लस पोल्युशन बोर्डा घालून सगळें करून प्लस ताका आमी सूट फायल घातली हियरींग घेतली नेक्स्ट कोर्टान. आनी गार्बेजीचो म्हळ्यार एक गार्बेजीचो इशू आशिल्लो की गार्बेजी आमकां सगळे कडेन आमी आतां पंचायती आतां 3 टायम कलेक्शन कोताय आनी आतां वेटू कलेक्शन करची म्हूण तेंगे डिमांड आसा. कित्याक आमी हेजो सरपंच म्हणून आमी एक डेलिगेशन गेल्लें आमचे काकोरा प्लांटाचे मनोहर पर्रीकाराचो बरो प्लांट बांदला गोवोरमेंटान आनी असलो प्लांट आमकां जे सालसेटीकूय जावचो. आमगे हिंगा सालसेटी गार्बेज आयज सालिगांव प्लांट आहा आनी काकोराय प्लांट आहा बरो वर्ल्ड नंबर बरो संवसारांतलो बरो प्लांट असो जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन केला 2-3 hours हांवें इन्स्पेक्शन केला तेका बरो प्लांट तो थिंगा ट्रीट केला आनी मुगे एक सजेशन की आमी ते अप्रोच जाले तेन्ना ते 100 टनाचो तो कॅपेसिटीचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट 70 टन ते घेता अजून पासून इवन म्युनिसिपालिटी पासून घेता ते. आमचो डिमांड आसलो की आमची गार्बेज घेवची आनी तेंच्यान सांगिल्लें आमकां आमची तुमची गार्बेज घेतली आमी सो फार ती सोल्युशन येवचे पासून. सो तेंच्यान आमकां कॉन्ट्रॅक्टर बी हायर करून सो ते हांव फॉर्मेलिटीज करपा लागून ते आमी केला आनी एकदम बरो प्लांट ते लिचिंग पासून येता तेंचे वॉटर 250 ALD वॉटर ट्रीट कोताय ते प्लस ते 30,000 ते वॉटर जनरेटर कोताय 7,000 ते लोक येता आनी उरलो 30,000 ते आपणा यूज कोताय आनी उदक ते ट्रीट कोताय ते गार्डनां यूज कोताय ते बरो नॅचरल वॉटर आमी सगळें आख्खे फूल स्पेशल केला. एक स्मेल बसयना त्या प्लांटान हांव एप्रिशिएट कोता घाबराला व्हडलो गांय आनी गव्हर्मेंटाक एप्रिशिएट की हे कोता की एक सालसेटीक एक प्लांट जावचो खूंय तरी जावचो पूण जावचो की आमची एक 15 वर्सां तरी गार्बेजी प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो तसलो प्लांट आमकां हिंगा तरी सालसेटी जावचो मुगे डिमांड. सेकेंड थिंग आमगे आहा वेटलँड इशू. वेटलँड जेन्ना इशू आसलो तेन्ना आमी लोकांचे की हांगा की गव्हर्मेंटान जे नोटिफाय केलेलें की आमकां ते वेटलँड बिबटे तोळें आनी बाबगाक तोळें आमकां ते वेटलँड नाका म्हणून. सो आमकां जेन्ना आमी आलेशिकेरे अप्रोच जाले तेन्ना आमकां MLA आमगे रिजनल तेणी आमकां बरो सपोर्ट केलो. थँक्यू म्हूण ताका बिहाफ ऑफ द सगळ्या विलेजीस आर हांवें भितर आलेशिकेरेक आनी एका आमगे MLA रिजनलाक कित्याक तेणें बरो सपोर्ट केलो की आमी लोकांनी म्हणपा लागले तेन्ना आमी रेडी आहा वेटलँड करपा नाका म्हणून MLA सपोर्ट केलो तेन्ना. सो सांगपा लागलो आमी आपुणाक नाका वेटलँड जालें हेरिटेज करपा एग्री म्हणून सांगलें एग्री म्हणून. सो सगळ्या मेंबरान डिसिजन घेतलें की वेटलँड आमकां वेटलँड नाका हेरिटेज करूया म्हणून. सो हेज पद आमगे डिसिजन केलो तें दोगांनी तोय आलेशिकेरान रिजनलान आमकां बरो सपोर्ट करून तें डिसिजन सोल्युशन हाडपाक तेंच्यान प्रयत्न केलो आनी थँक्यू म्हणटा तांकां दोगांक रिजनलाक MLA आमगे कुर्तुरीक आनी आलेशिकेर एनवायरमेंट मिनिस्टर. रोड सेफ्टी लागून रोड सेफ्टी लागून जे स्पीड ब्रेकर आयला आमचे राया 2 आमगे आल्या मनशाचे आनी म्हाकाय जाय आशिल्ले स्पीड ब्रेकर. आमी एकदम प्रपोज केला ग्रामसभा लोकांनी प्रपोज केल्ले हे स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून. जायते एक्सिडेंट जावन जायते प्रॉब्लेम जाताले आनी जायते लोक थिंगा मेले. एक्सिडेंट जावन एकटो पासून थिंगा उरोना आनी स्पीड ब्रेकर लोकांनी कितें म्हणल्यार स्पीड ब्रेकर घातल्या प्रॉब्लेम आयला पूण ते बॅलन्सिंग जावपाक जाय आशिल्लें. स्पीड ब्रेकर बॅलन्सिंग जावपाक आशिल्लें कळ्ळें जालें बॅलन्सिंग जावपाक जाय आशिल्लें. सो बॅलन्सिंग जावपा लागून हांवें ते सांगलें PWD इंजिनियर आपयता आनी ते कितें करून रेटिफाय जाता ते भाशेन हांव ते करून ताका हांवें सांगितलें ते हांव बॅलन्सिंग ऑफिशियली मिटींग आपोवन जे इन्स्पेक्शन करून तांकां कितें करून ते असाइनमेंट करपाक मेळटा असेंबल करपाक मेळटा ते सुविधा मागीर तांकां घेवन करून लोकांक कंप्लेन घेवन ते कोतले स्पीड ब्रेकर परत तांकां घातले.
चलो थँक्यू सांगता तुम्ही टावरा ओपोज केला किती मी टावर ऑपोज कोण नाही. I am staying 100 meters from there. My house is 100 meters. Basically, at the tower galto, it was government primary school. Bandodkaran start केले Marathi medium school. आता सध्या that area is about 1,000 square meters. Prime location place, touching the road. From collector office, 1 kilometers. त्यासोबत तुका तुका सध्या मेळपाचो येना. आज सध्या पुलीस स्टेशन मायना कुतर पुलीस स्टेशन आसलें त्याच फाटल्यान एडजस्टमेंट तेंकोन घायला टावर. आमी कितल्या लोकांक ऑब्जेक्शन हाडलें बाबा ही घायनाका. आमकां टावर जायो. भुरग्यांक इंटरनेटाक भुरग्यांक जायो. वर्किंग फ्रॉम होम भुरगे काम करतात तांकां जायो टावर जायो. टावर इज अ नेसेसिटी टुडे. वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग. आम कितें सांगलें ताका ओन्ली वी वील गिव यू अनदर सायड क्लोज बाय नॉट फार अवे. प्लस देर इज एक्सेस रोड ऑल्सो. वी कॅन टेक युअर मटेरियल शिफ्ट ते म्हणटा आमकां गव्हर्मेंटान परमिशन दिलां. तुमगे परमिशन नाका. हांवें फोन सरपंच येयलो सेक्रेटरी येयलो तो कोणा आयकना. तो म्हणटा आपणा गव्हर्मेंटाक परमिशन आहा आनी तेणें टावर आमकां सांगना सणो इन्स्टॉल केलो. आतां कनेक्शन दिवपाचें उरलां पयर आनी ऑब्जेक्शन काडलें. आतां देन आय स्टार्टेड अ सिग्नेचर ड्रायव्ह विथ अ रेडियस ऑफ 500 meters ओनली. दॅट इज गव्हर्मेंट कॉलनी, उत्तरकर बिल्डींग, दुगडोर, पांजीबाट अँड कवातें अँड माय एरिया. दॅट इज ऑपोजीट गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, ऑपोजीट पोलीस स्टेशन. हिंगाची अबाउट 500 signatures. सगळ्यांक सांगता बाबा टावर शिफ्ट करपाक. वी आर नॉट सेईंग टावर वी डोंट वॉन्ट. टावर शिफ्ट थिंगाचो. तुमगे इतलें की तो टावर जो ते स्पॉटार घातला तो रेजिडेन्शियल एरियांतलो रेजिडेंशियल विथीन आनी दुसरे कडेन घातले. देर इज रेडिएशन. गव्हर्मेंट म्हणटा रेडिएशन जायना. बट आय वेंट ऑन द गुगल शोज देर इज रेडिएशन इवन फॉर इट इज बॅड फॉर पीपल प्लस हेका फॉर प्लांटेशन ऑल्सो. इट्स गॉट सायड इफेक्ट्स. म्हणल्यार टावर जायो बट नॉट एट दॅट प्लेस. अंडरस्टूड न्ही. आतां हितूं आमकां सरपंचान सांगिल्लें ते भाशेन बाबा तुका टावर लुगरा तेका आमी चड लुगार कोण दाखयलो. दीस इज गोईंग प्रोसेस इज गोईंग फॉर लास्ट 2 years. ताका सायड दाखोवपाक गोच्चो बेदूय आसत न्ही कोणें जाल्यार कितें दाखोवपाक. ते भाशेन सरपंचान सांगिल्ले भाशेन आमगेले लोकल लिडर तुमकां तेणी कॉन्फिडन्सा घेवना. कॉन्फिडन्साक कशें घेयना ते आयकना. आतां आत पासून पयले कॉन्फिडन्साक घेवना. आतां हितून थोडेशे आमगेले लोकल लिडर बेदी आहाय. वॉट इज दॅ गेन आय डोंट नो. मॉनिटरींग कितें आहा तो दॅट डे नो. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल. कळ्ळें न्ही. लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवपा जाय न्ही. नांव कितें तुगेलें? जॉन पॉल फेर्नांडीस, मनोहर रेजिडेंट.